समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. म्हजें नांव प्रिया. हांव गांवांत मंगळूरची कुलशेखर फिरगजेची. काजार जावन हांव आड्ड्यार निर्मार्गा फिरगजेक काजार जावन गेल्ली. प्रस्तुत हांव बँगलोर वस्तीकरण आसा. म्हजें काजार 2015 जाल्लें आनी आमी भुरग्या खातीर आमी प्लॅनिंग करून येतले 2 वर्सां. तशें जावन ताचे उपरांत आमी प्रयत्न करतना आमकां भुरग्यांचें देणें फावो जावना. पूण मागीर आमी 1 वर्स ताका जाय तितलें ट्रिटमेंट केलें. सुमार 2-3 डॉक्टरां कडेन आमी गेल्या, बट आमकां देवान भुरग्याचें देणें फावो करूंक ना. तशें जावन हांव एक दीस बाळका जेजू कडेन येवन हांवें मागोवंक सुरू केलें. बाळका कडेन इसारलें, म्हाका एक देवाचें भुरग्याचें देणें तुमी म्हाका फावो करा आनी हांव तें सगळ्यांक कळच्या बरी हांव साक्ष दितली म्हूण सांगून हांवें बसयलें. आनी आज हांव हांगा आसां तें साक्ष दिवंक. आनी देवान म्हाका जेजू बाळकान आनी ताचे कृपेन म्हाका एकलो चेरको भुरगो फावो जाला. 2015 हांवें प्लॅनिंग करून येतलें, पूण 2 वर्सां उपरांत आमी प्लॅनिंग करतना आमकां भुरग्यांचें देणें जावना. पूण आमी डॉक्टरा कडच्यान येतना डॉक्टरान म्हळें म्हजे एक सायडीचे ओवरीज न्ही कालें फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाला म्हूण सांगून. पूण ताकाय ट्रिटमेंट केलें आमी आनी हांव 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सा उपरांत हांव कन्सीव जाली. पूण म्हजें गर्भ म्हज्या गर्भाशयांत रावून येतलें, म्हज्या फिलोपियन ट्युबांत रावलें. सो तें कंटिन्यू करूंक जावना. सो म्हजें लेफ्ट सायडीचें फिलोपियन ट्यूब काडिचें पडलें. ताचे उपरांत एकच फिलोपियन ट्यूब आसलें. तातूंनी डॉक्टरान सांगलें इल्लेशें कश्ट आसा पूण जातलें म्हूण सांगून. ताचे उपरांत हांव मस्त बेजारायन आसली, पूण जेजू बाळकाचे कडेन होप हांवें सोडून नातलो. ताचे उपरांत 6 म्हयन्यांनी परतून म्हजें कन्सीव जालें म्हणून जालें. पूण जाल्यार म्हाका देवाचें देणें म्हाका दिवं नातलें. खाली कन्सीव जाल्ली बट भुरगें तातूंत नातलें, तें काडिचें पडलें. तें जालें आमकां मस्त बेजार जालें. पूण आमी प्रयत्न करचें सोडूना. हांव जेजू बाळका कडेन कंटिन्युअसली आमी मागलें. ताचे उपरांत परतून 2018 हांव कन्सीव जाली आनी त्या टायमार मस्त वेळ लागलो भुरगें आसा गी ना गी म्हूण डिटेक्ट करूंक. बट म्हाका जेजू बाळकाच्या कृपेन एक बरो चेरको भुरगो 2019 म्हाका देवान फावो केलें आनी आज तो 4 वर्सांचो भुरगो जावन आसा. देखून हांव जेजू बाळकाक आज हांव ही साक्ष हांव दितां आनी हें सर्वांक कळाचें म्हजी आशा. कित्याक म्हळ्यार जेजू बाळकान जायना म्हणलें जाता म्हणून म्हाका म्हज्या लायफांत म्हाका कळोवन दिलां. त्या खातीर म्हज्या जेजू बाळकाक हांव उपकारी जावन आसा, ऋणी जावन आसा. आज हांगा आसा जेजू बाळकाच्या समकार हो साक्ष दिवंक म्हाका मस्त खोशी जाता. देखून तुमी मागा तुमकांय मेळटलें आनी सर्वांक ह्या भुरग्याचें देणें ह्या खंयचेंय देणें फावो जावन दी म्हूण म्हजी आशा जावन आसा. सर्वांक देव बरें करूं.